बज हळल गो वंदना वही गो अम्मा हाव बज हळल अकल उलयता तुमको दिवचक विसरले पडे आमक देव का म्हणून गो आम्ही कान खाऊन दिले भारी रुची असेल गो दलरी खंचेच बज म्हण मात्र कळली पडे ते बेबी कॉर्नच बज ना हो बेबी कॉर्नच बज वे आमगेल वनमालय करता दलरी अशी रुची आना बा हे मात्र भारी रुची असेल गो चारवरला आमगेल सुगंधी खांडी चरडून पळल मळरी एकय दवर यशनांती चरडू सांगता सुरवेर तुम्ही खाऊन घेतली मग तू कन्न कनी अम्मा कसने उल्लेनिदला समाधान दायना गो कसले कशी उलयतो ती की तशीच गो सुगंधी अण्णने हन्नल मुकारी आनमतिक दिसय ना ती होई गो मारे ती केनाय हमको बुद्धिवाद सांगतस ते पडे तू गेल म्हण की मात्र ती आमगेल परो जाऊन उल्लय ना गो मग तेंच हिगेल वेळची के बेजारू हंगेल दोग्गाल उत्तर ऐकून तू मग जोर कोर नका का तू चिके अर्थ कोण गे हाव हंग लागीच असं होई दलर हाव बमनालगर अंताशी नाही गो मक्कई मिगेलय दलर जबाबदारी असतात वई वे पदे पदे हंग येऊचे दत्वे सांग तू कंतू दूर मोंडल्ले येऊचे दायना आणि हंग कोण पळोंग येत सांग अण्णनी होन्नी नाही गो हाव हंग येऊन लढाई कोಟ್ಟು सांग कारण असलरी त्यांनी कसने चूकी केलरी हाव लढाई करचंते करतस कसने कारण नाशी हंगेले चूकी असुनो हाव लढाई मारलरी देव मेचवत्वे सांग पळे त्यांनी कितलंच तरी दुसरींची आनमलवरी त्यांनी मोग दाखवचं साधिना त्या हुಡುಗಸ್ತವನ್ಗೆ ಅಮ್ಗೆಲ ಆನಮ್ಮಕ್ಕ ಕೆದ್ನ ಎಮ್ಮಿ ಸಸಾರ್ ಕೊರ್ಚನಜ್ಜ ಟ್ಯಾಂಪುರ ಮಗ್ ಗೊತ್ತಸಕ್ಕ ಅಮ್ಗೆಲ ಆನಮ್ಮಕ್ಕ ಅಮ್ಮಿ ಗೌರವ ದಿನ ಶನಿ ಕಾಣ್ ದಿತ್ತತ್ सांग ಪೊಳಯ್ಯ ತಂಗೆಲ್ ಋಣ ಮಿಗೆಲ್ ವೈರ್ मस्तस हाव हे जन्मंतु मिगेल आनम्मल ऋण तीर्सुचं दायना हे पूरा मग गोतसक्क दलरीची आणि चूकी केलतद ना ते चूकी म्हणजे मनुष्य गुण गो अक्क त्या मी केदनय सोडचनज्जे देव मेचवाना आता हंगेल उत्तर ऐकून घेऊन हाव ओनेलाग लढाई केलरी कसन दत्त सांग ती तिगेल आनम्मक सांगून सांगता होय वे त्यांनी शापितत की ना सांग हंक शापूत नाही मक्कई शापितती हंकई दुवस नवे आमगेल दुवेन बोगची कष्ट हंगेल दुवंक येऊ का त्यातनं हंक कळता म्हण प्रा शापितत की ना सांग पडया म्हणून तंगेल तर तू आमक ससर करते समवे हाव तुमका खई ससार केला ना अण्णालाने ಹೊನ್ನೆಲೆದ್ರ ಕಾವ ಏಕ್ ಉತ್ತರ ಉಲ್ಲೈತ್ವೆ ಅಮ್ಮನಚಿ ಕೆತ್ಕೂನ್ ಉಲ್ಲೋಚೆ ತಾವೆ ಮೀರ್ ಪಚ್ಚೆ ಇಲ್ ಮಳರಂತೂ ಪೊಳೋಚೆ ನಕ್ಕ ಅಮ್ಮನಿತಿ ಒಟ್ಟುದವನು ಹೊನ್ನೆಕ ತಾನ ಮನೆ ಬಾದಿತ್ತತಿ ತೆತ್ ನಾ ಪೊಳ ನುತರಪ್ಚ್ವೆ सांग तू मलगडदानु सकडांक बुद्धी संक तुम्ही अशी करत मोना हे सम्मू आहे सांग तुम्ही करचे चुकी का आमक शापिनत्वे तू सांग ना चिक्के आलोचन करे अम्मी कसल कसन बाद दिला गो तंका मग केक पण ता कसले पण इत लग्गी असके हाव म्हण दिशे हावे अक्कल म्हणके खई पण दूर असिल दलरे रगल असन आसिले हंगे उचक नज्ज मोंडलक छावे दलर कसं करचे रक्त माई नवे थंडीत मग हंगा एक महिने का 15 दिवस एक पण येऊन तुमको पडो का म्हण दिसता हंगा लईल तवळी हिंची विषयू प्रति पंत हिंची विषयू लढाई करचे कारण पुणी असवे हंगा कारण ना म्हण सांगू नक वंदना एक राशी कारण सांगा हो मक दिसण्यातील कारण तुक दिसलवे कसन ते कारण म्हण सांग पडया मक्क तसल कसने कारण मेळली गो मक्क पळला तीची भित्त नवे तशी दावन मिगेल द्रक कसनेची दाखवून घ्या ना ती दलर अम्मनी आन सांगून बेजारतात गो वंदना हाव नाही म्हण कशी सांगते सांग कसने वर्तन करताना हात गुड्ड करत खे गो आणि सत्य नक्सन्नी करत खे तो येऊन जोर करत खे तुमको हुशार ना नवे का पती करो दाय नवे तोंड बंदचे दाय नवे म्हण तो जोर करत खे गो आणि आता एक नवी शिकल्या खे थोडे ಕೊರ್ಚಿಕೆ आणि सुरवेरी कान दवर घेवचके हंगेलेद्दा कैदनंतु चरी चार दवरचके हंगते पळलतेदना खौचक मन्नेत्वे सांग हा वशी उल्लैत म्हण बेजार कोरनका तन्नी तुक कशी आनमकी मकई तशी आनम्म दला तंगेल खान जवण कशी किती म्हण तू गोतस नवे गोतसिले विषय नवे तन्नी बेका बिट्टी खावनु आरोग्य वाईट कोण घेतले री कोण गो मत्ती देऊ का
तू येवचेदत की हांव येवचेदत सांग मत्ती दिव अण्णानी ಹೊನ್ನೇನ್ नवे तितले खर्चुच्याक दुड्ड ತಂಗೆला गासवे सांग तशी जावन तनी जागृती सांगची चूकिवे आणि ಹೊನ್ನಿ कांड बरता म्हणतमू हन्नी तांकां की ना की पळे नशी खावचे बसले रे कसं कोरका सांग तीन कसं कोरका तिका दोन चेडू असत नवे तांक वाणी जाल्यार तिका मन समाधान दत्वे बामणा वाणी जाल्यार तिक मन ऐकत्वे सांग तशी असताना तीन कांडवर का नवे तू जाल्यार हे करत की ना सांग म्हाका म्हणून मी खवच्याक आम्ही काही बकासूर नाही ही सांगतो म्हणतो नमगो नगो सुगंधी कोणे ऐकल्यार आमगेल बगी कसन लेखता ती धुवच्या शिवलयत म्हळ्यार हन्नी त्यान मने खतत दिसता म्हूण लेखता ती पळ गो सुगंधी हांव चड कसने सांगका म्हणना आता तुमची पळेल नवे अक्का हांव बेबी कॉर्न बज करून घेवन आयल्या तितले भितर हन्नी दोगांनी खावन जाले खावन ती होडना ते खाऊच वस्तूची जाल्यार भरलेल घरांत आसतना सकाळांनी वांटून खावका नवे हन्नी करचे चेडवान करचे नवे मालगड मनुष्य जावन हन्नी कशी चलतात की तशी चेडू चलतात की होय की नाही अयो पोरं बोळायले ताकाच कान पळेल सायबिणी शिदल म्हूण एक दोन खाल्ले ताक कितले कोरकावे तुवे हेंच काम होन्नेन केल्यार तुका कशी दिसता म्हूण सांग मिगेल दुवेन हाडलेल म्हूण हांव खाल्लेल गो दुसरें कोणे हाडलेल जाल्यार हांव आप्पणा आशिल्ली अक्का आतां तूं सांग हन्नी दोगन करचेवरी तुगेल माय मावन केल्यार तू कसन करतसील म्हूण सांग कसन की सायबिणी कसन उरलो का म्हणू कळना पळे म्हाका तशी दिसची गो अक्का तांगेल एद्रक मिगेल नमक सोंड दिवचें जायना हांक कितले सांगल्यार हांक अर्थ जायना हंग घेवन घरा गेल मागीर 2 दिसच पळे म्हाका मात्तेन थंयची गुंता ताकाच म्हाका हन्नी वच्चे नाका म्हणटा ती सांगलं मो जीव ऐकना मन ऐकना हंग थंडिता आम्ही असते दोळे कष्ट गो तुका मागीर कसने कष्ट असना ते मात्र होय बा आम्ही कष्ट पावन चेडूआ होड करचे होड दवतिद्दोळ मात्र तांकां आनंद दावका मागीर आनूय नाका अम्मय नाका हे कितले उलयल्यार तितलेच अक्का हांव वचून बज घेवन येता खावन कशेस म्हूण पळय अशीच गो पुता हिन उरलोचे भारी बेजार दत्त पळे पेंटगांव आसील तू बेबी कॉर्न बज खावन आसता हांव एक मिगेल स्पेशल म्हूण घेवन आयल्या खावन कशेस म्हूण सांग होय गो वंदना बेबी कॉर्न बज भारी रुची आस गो भारी डिफरंट टेस्ट हे टोमॅटो सॉस लावन खावका गो भारी रुची जाता हांव हेजेक सॉस घालून खाता हाय बेबी कॉर्नच बज खावच्याक तुम्ही बरे येते तसल कसन स्पेशलच म्हणतात वे तुम्ही ते मिगेल रेसिपी चॅनलान घालताय ते होय वय बेबी कॉर्न पोडी भारी म्हळ्यार भारी रुची दल्ला आमगेल वंदना तिगेल चॅनलान घालत काही नवे त्यातनं तुम्ही बरे करती कशी असेल म्हणून कमेंट्सान तिलसी येती ते आणि कसं म्हळ्यार हांव घरा वत गो अम्मा हंग घेवन सुमार वेळ जाल्ले चेडवान स्कुला दुखून येवचे टायम तान येवचे भितर हांव घरा पावका गो चेडवांक आपण हडयत असेल न्ही गो हांव कशी स्कूटी राहिली न्ही गो मिगेल ओट्टो आमगेल घरा यो गो अक्का 2 दीस पुणी राब गो ना गो वंदना हांव फाय संजेची भायर सरली अयो तितलो की भायर सरले सुगंधी होय ना हांव सुरवेरी सांगला मो 2 दिसा मट्टाक येता म्हणून आमी सगळे फॅमिली कुलदेवस्थाना वचचेस नवे तशीच मागीर आमी आमगेल घरा वता ती तश जाल्यार अक्का आज एक राती पुणे आमगे ते राब फाय सकाळी तू खंगान सोडता हांव ना गो वंदना अवंगल प्रथेन ते पडला गो पर जोडसून घेवका अनेक पंता खंडीत तुमगेल घरा येत गो नायत गो अक्का नी कसन सांगचे सांग इतलं अर्जंटर असताना हांव आनी वत्ताय करचे समने जाल्यार पळय अनेक पंत खंडीत तू आमगेल घरा येवका 4 दीस पुणी राबका अनेक पंता इली खंडीत तुमगेल घरांत एक 4-5 दीस राबता दैतवे बेजार कोर नाका दायत गो अक्का येत्ता नी हांव आनी येत्ता ना